प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी साद्या काळाच्या चवथ्या आयतारांत भितर सरल्यात आनी आयज आमी ह्या मिसान विशय घेतलेलो आसा शांती सुभागी, सर्गीचे राज तांचे. एका ल्हानशा काणयेंतल्यान तुमकां आयच्या आख्खे सेवा धर्माचो विशय हांव तुमकां समजून दिवंक सोदतां. एका हॉस्पिटलांत एक नर्स काम करताली. ती जावन आसली कातोलीक धर्माची नर्स. आनी दर दिसा जेन्ना ती कामाक वयताली, हांसत्या तोंडान तीच दुसऱ्यांची सेवा करताली. आनी ह्याच हांसतें तोंड दुसऱ्यांक आपणाच्या पिडेन ती खुशालकाय हाडटाली. जी कोण दुखेस्त आसात तांकां ती खुशालकाय हाडटाली आपणाच्या सेवे वरवीं. असोच एक दीस एक दादलो त्या हॉस्पिटलांत भितर सरलो. आपल्या पिडेक लागून तो आपणाचेच भितर इतलो रागाबरीत जालोलो की तो दुसऱ्याचेर असलोच राग दाखोवंक सोदतालो. आनी देखूनच ही नर्स जेन्ना तो हॉस्पिटलांत भितर सरलो, ताचे सेवेक ती फुडें सरली. आनी ताका पळोवन तिणें एक पेलो उदकाचो घेवन ताचे सोबें दिलो. आनी जेन्ना तिणें तो पेलो ताचे सोबें व्हेलो, हो मनीस जो आपणाच भितर इतलो रागाबरीत आसलोलो, तो पेलो घेता आनी ताच्या तोंडाचेर तो मारता. आनी नर्स एकूय उतर म्हणनासतना तो पेलो काडटा आनी परतून आपणाच्या सेवेक लागता. हांसत्या तोंडान परतून ती सेवा करता. आनी दुसऱ्या दिसा हीच नर्स ताचे कडेन येता आनी हो मनीस आपणाचेच भितर म्हणटा, हांवें इतलें वायट केलां ताचे सोबें, तरी पूण ही नर्स कित्याक इतल्या मोगान म्हजी सेवा करता. आनी हें तो पळोवन आपणाच्याच भितर ताका कितें तरी जाता आनी तो आपणाचें जिवीत बदलूंक फुडें सरता. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत खुबशे पावटी आमकां खुबशे संदी मेळटात दुसऱ्याची सेवा करूंक आनी शांतकायेन तांची सेवा करूंक, हांसत्या तोंडान तांची सेवा करूंक. पूण जरी तर आमच्या जिवितांत आमी नोदोर मारल्यार खुबशे पावटी आमी सदांच जेन्ना कोण आमचेर वायट करता, आमी रागाबरीत जावन दुसऱ्या सोबें तेंच करूंक फुडें सरतात. आयचो सेवादोर आमकां शांतीकायेन फुडें सरूंक आमकां आपयता. जरी तर आमी पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान आयकलां, तर आमकां पयलें वाचप सांगता ल्हानविकायेन प्रमाणीकपणान आमी आमचें जिवीत जिवंक वावरूंक जाय. आनी 3 वस्तू आमकां पयलें वाचप सांगून आमकां हें समजयता. पयले सुवातेर, जरी तर आमी आमच्या जिवितांत सर्वेस्पराक सोदूंक पावतलीं, तर आमचें जिवीत खेरीत भाशेन सुफळ जातलें. आमच्या दर एका जिवितांत दर दिसा आमी सर्वेस्पराक सोदूंक वावरूंक जाय. We are called to find God in everything that we are doing. And when we begin to find God in everything that we are doing, our day, our entire life will become much more meaningful. तर आमी सर्वेस्पराक सोदूंक दर दिसा प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर, दुसऱ्याच्यो वाटेक लागो नाकात. आमी खुबशे पावटी जेन्ना शेजारी झगडटात, आमी उजो लावन पयलीं आसतलीं. हाणें अशें म्हटलोलें, ताणें तशें म्हटलोलें. पूण आमी ही झगडी पयस करूंक केन्नाच फुडें सरचीं ना. आमी आमच्या जिवितांत आमी सदांच बरें तें करूंक वावरूंक जाय. जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या वाटेन वयता, आमी दुसऱ्याचें बरेंपण चिंतना. आनी तिसरे सुवातेर, आमी भासकोळपण पयस करूंक जाय. भासकोळपण म्हणजे 2 तोंडाचे मनीस. खुबशे पावटी आमी मनशाच्या तोंडार एक उलयता आनी फाटल्यान वचोन आमी दुसरेंच आनी बोलतेंच उलयता. आयज पयलें वाचप आमकां सांगता, भासकोळपण पयस करून उडयात. तुमच्या जिवितांत निती खातीर वावरात. डू जस्टीस इन वॉट एवर यू आर डुईंग.
आनी जरी तर आमी शुभ वर्तमान आयज आयकलां जाल्यार आमकां भाग्या जेजून शिकयलोली आमकां मेळटात. The Beatitudes is what we get in today's gospel. An attitude in life that we are all called to live. महात्मा गांधी आमी सगळे आयकला हाचें नांव. ताणें आपणाच्या जिवितांत तो क्रिस्तांव न्हय, पूण ताणें सदांच आपणाच्या जिवितांत जेजूचे शिकवणे प्रमाणे तो चलून वावुरलो. आनी तो सदांच म्हणटालो, जरी तर आख्खे क्रिस्ती लोक जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलतले तर आमचो संसार इतलो मोगाचो संसार जातलो. He always called us to live by Jesus' virtues in our life. आनी देखूनच आयच्या भाग्यांतल्यान आमकां दोन वस्तू गमोंक येतात. पयले सुवातेर आमच्या जिविताचे यात्रेंत आमी 2 दिसा आमची भाग्यां आमी जियोंक जाय. पयले सुवातेर निती खातीर आमी वावरूंक जाय. वी नीड टू वर्क फॉर जस्टीस. आमच्या गोंयांत जरी तर आमी पळयता खुबशे वस्तू घडटात, पूण आमी ओगेपणान आमचें जिवीत जियेता. आमी आमचें तोंड उगडून फाटीं सरता. दुसऱ्यांनी केल्यार तें बरें, हांवें फाटीं सरोंक जाय. आयज जावन आमी आमचोय ताळो उबारुया जेन्ना वायट आमचें सोबें घडटा. आनी अशे भाशेन नीत आमच्या संवसारांत आमी हाडुया. दुसरे सुवातेर प्रमाणीकपण. वी आर कॉल्ड टू वर्क फॉर रायचसनेस इन आवर वर्ल्ड. रायचस पीपल आर कॉल्ड टू लिव इन दीस वर्ल्ड. आनी देखूनच प्रमाणीकपण आमी हाडूंक सदांच वावरूंक जाय. आनी आमी खोशे मनान जें करतात तेंच आमकां खरी खुशालकाय दितली म्हूण आयचो सेवादोर आमकां सांगता. आमी खुबशे फावटी आमचेच खातीर करतात म्हणून आमकां तितली खुशालकाय मेळना. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यां खातीर वावुरतात, दुसऱ्यां खातीर कितें तरी करतात, आमकां खरी खुशालकाय आमच्या जिवितांत मेळटा. दुसरे सुवातेर चूज द वे वायजली. तुमी जी वाट धरतात तुमच्या जिवितांत ती बरे भाशेन धरात. आमकां आमच्या जिवितांत जायते वाट मेळटात धरूंक. संवसाराची वाट, सर्गीची वाट, आमी खंयची वाट आमच्या जिवितांत धरतात. आमच्या खुबशे फावटी आमच्या जिवितांत आमकां संवसाराची वाट बरी दिसता. संवसारांत आमकां सगळें मेळटा. आमकां घर मेळटा, पयशे मेळटात, गाडयो मेळटात, आनी देखूनच आमकां संवसाराची वाट बरी लागता. पूण सर्गीचे वाटेर आमकां तितलें मेळना. फकत खालतेकायेचें जिवीत आमी जियोंक आमकां तीच वाट धरूंक मेळटा. आनी देखूनच जेन्ना आमी कोणाच्याय बर्थडेयाक वयता आमी एक गिफ्ट घेवन वयता. आयज तुमचो गिफ्ट कसो हांव एकूच उतर तुमच्या जिवितांत तुमकां दिवंक सोदतां. तें जावन आसा शांत. XANT शांत. X जावन आसा शाणेपण. आमच्या जिवितांत 2 दिसा आमी शाणेपणाचें जिवीत जियोंक जाय. पिशेपणाचें जिवीत आमी जियेल्यार आमी वायट वाटेर वेवतले. आनी देखूनच शाणेपणाचें जिवीत आमी जियोंक सदांच प्रयत्न करूंक जाय. दुसरे सुवातेर आपलेपण न्हय पूण दुसऱ्याचें आमी चिंतूंक वावरुया. जेन्ना आमी दुसऱ्याचें चिंतता आमी खेरीत भाशेन खुशाल मनान आमी गरीब जातले आनी आमी सर्गीचे जाळ सोडूंक पावतले. एन जावन आसा निती खातीर. आमच्या संवसारांत जशे भाशेन हांवें सांगलां खुबशे अन्याय घडटात. निती खातीर आमी वावरुया. नीत आमच्या संवसारांत हाडूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी टी जावन आसा दुसऱ्याची तुस्त करुया. Let us appreciate people for what they are doing in their life. Because when we appreciate people, that's when our life will become much more meaningful. तो आयच्या मिसांत हीच कृपा आमच्या जिवितांत मागुया की आमी आमच्या जिवितांत सदांच शांतेपणाचें जिवीत जियोंक आनी शांतिकायेन आमी दुसऱ्या सोबे वागूंक आयच्या मिसांत आमी मागुया. आमेन.